शिकळचा उपकार मानता जिणयेंत आमच्या तुझ्या वेचे देण्यांक सोम्या कितें पाटी आमी दे मोगान तुझ्या सोम्या आमकां तुवें पोसलाय राखलाय जयेन तुझ्या काळजान मोनान आमकां तुवें एकवटायलाय रूपम क्रिस्त जेजूच्या तुका नावाडटा सोमिया दिनवाशी काळजान उपकार मानता जिणयेंत आमच्या तुझ्या वेची देण्यांक सोम्या कितें पाटी आमी दे मोगाच्या भावांनो भयणीनो सद्याकडेच्या 22व्या ऐतराच्या देवस्तुतेक तुमकां मोगाचो स्वागत मागता एका मनाची काळजाची जावन मिसाचें बलिदान भेटोवया एकामेका खातीर आमी मागया इगर्जे वचून मिसाचें बलिदान भेटोवंक जायना तसल्या सर भाव भयणी खातीर विशेश करून माध्यम मुखांतर मिसाचें बलिदान भेटयतल्या भाव भयणी खातीर विशेष करून ह्या संदर्भार आमी मागया हे संदर्भात अर्गामी स्थिता फबियनी जेसिमेंडोन सादो कतार अर्गामी स्थिता विन्सेंट लोबानी कुटाम गोरेगांव मुंबई देवदीन हेरिक पैट्रिक डिसोजा चत्म्या बिस्थिता जेनेट डिसोजा मुद्रंगडी टोक्यो देवदीन जोकिम डिसोजा चत्म्यापासून बिस्थिता हिल्डा रेबेल्लो मुंबई कलिना अर्गामी स्थिता प्रवीण आणि अश्विनी मस्करेनस कळसा अर्गामी स्थिता मॅक्सी आयवन डिकोस्टा चिकमंगळूरू अर्गामी स्थिता पैट्रिक नोरोना दुबई हे सर्विरे बसोत मागया मसमिस्तं बसोत मागया जे कोणा मागतान बसयलां सुगडा आसकडून तांचे बसोत ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया बापाचे नी पुताचे नी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा सो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो मोगाच्यानो एक कुटुंब जावन अर्गां बलिदान भेटोवंक आमी सांगाता जमल्या आयची देवस्तुती कालते जावन सोम्याच्या राजांत वर्ते जावंक उलो दिता जेजू देवाचो पूत तरी कालते जावन मनशाचें रूप घेवन ह्या संवसारी आयलो अशें आम्हा सर्वांक कालतो जावंक ताणें उलो दिलो जेजू बरी कालतेपण आमचे ते इरुता जावंक देवाचो आदार मागया मगळ बाबडीनो कलतेपण असो शेगूण आमच्या जिवितांत भोव गरजेचो म्हणलें सत देवाचें आमकां देवाचें उतर आमकां आयच्या दिसा दिता अशें कलतेपणाचें जिवीत उताव करूंक सोमी आमकां आदार करपा दिवन दी म्हण मागया ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदानांत भोवते परी वांटो घेवच्या खातीर आमची पातकां वळखून घेवया नितळ काळ समानांनी पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकां समी तयार करया कळसांत हांव दूख धरून बोगसाणें मागतल्या बोगसाणें दिवच्या तुका बापान धाडला सोम्या कुळतकर सोम्या कुळतकर तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय क्रिस्ता कुळतकर क्रिस्ता कुळतकर आमचे गती विनती करच्या तूं देवाच्या उजव्या बसलाय सोम्या कुळतकर सोम्या कुळतकर सर्व पदवेदा देव आमची कुळत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोंक देवाकून सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टाक संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर्वोद्वेदार देवा बाबा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिवासा तुझ्या थोर वैभवा पासून आमी तुका वाकणटा सोमिया जेजू जेजू क्रिस्त
बापाच्या एकल्याच पुता सुमिया देवा देवाची शिणिये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काटूट कर तू बापाच्या उजव्या बसलाय आमचे मागणे मानून घे की त्या पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाची महिमे जेजू Krista एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थूया इकडे बुरदोळे दंप्या आमच्या गरजांगाती ते संगातीर आम्ही मागे सर्व पदवेदारा देव आमच्या बहुमोगाळ बापा सर्व संपूर्ण देणी तुझे तान उपजतात आमचे काळजां तुझ्या मोगान पेटय आनी आमची भक्ती सडय अशें आमकां तूं दिताय ती सगळीं बरी देणी पुसून वाडय ती जतनाय राख आनी मैप्पा सांबाळून दवर आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तू करो देव तुझे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जेत आनी राजभर चलयता ससनाच्या ससना सिराकाच्या पुस्तकांतलें वाचप म्हज्या पुता तुजें काम कलतेपणान कर आनी लोक दान धर्म करतल्या मनशांचो मोग करता त्या प्रस तुजो चड मोग करतलो जितलो तूं वडू तितलो तूं ल्हानविकायेन चल आनी सरस्वराची कृपा तुका मेळटली कित्याक सरस्वराची पदवी भोव व्हड तरी कलत्यांनी दिल्ली महिमा तो मानून घेता गर्विश्ट काळजाचेर काळजा कश्टाचो भार पडटा पातक्यांचेर पाताक धाडटा गर्विश्ट मनशाचे पिडेक वकात ना कित्याक कोडेपणाच्या झाडान ताचे भितर पाळां घातल्यांत शाण्या मनशाचें काळीज ओपारी नियाळटा चीत दिवची काण शाण्या मनशाची आशा देवाचे उतार हे उदार मोनान देवा दुबळ्या धाकट्याक एक पिडार तुवें बांदलाय तुज्या उदार मोनान देवा दुबळ्या धाकट्याक एक पिडार तुवें बांदलाय पुण्यतिवंत देवाची सद्रे मुखार संतुस्ता आनंदान गितां गायना म्हणून नाचतात उठतात देवाक गितां गाया ताच्या नांवाची स्तुती करा सर्वेश्वर ताचें नांव ताचे मुखार उल्हास करा तुज्या उदार मोनान देवा दुबळ्या धाकट्याक एक पिडार तुवें बांदलाय आपल्या पवित्र मंदिरांत रावता तो देव अनतांचो बापय आनी विधवीचो आदार जावन आसा एक सुऱ्याक रावोंक तो पिडार दिता खैद्यांक सुटका दिवन
सुखेस्त करता तुझ्या उदार मनान देवा दुबळ्या धाकट्याक एक पेडार तुवें बांदलाय तुझ्या उदार मनान देवा दुबळ्या धाकट्याक एक पेडार तुवें बांदलाय. एब्राव्यांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. तुमी इस्रायल घरां बरी कुडीच्या विसव्यांनी पारकू येत आशिल्ल्या वस्तूंक लागीं सरूंक नात. ती सिनाय पर्वता मुखार उबी जाली. उज्याचें आकटें, दाट काळोख, मोडाची सावळी आनी वादळ तांणी पळयलें. तुतिरूचो आवाज आनी तरतवणी उतरांचें गर्जण आयकलें. ती उतरां तांणी आयकतास तसलो संदेश आपणाक आनीक नाका म्हणून ती प्राती लागली. पूण तुमी सियोन पर्वताक जिवांत देवाच्या शाराक सर्गींच्या जेरुजलेमाक लागीं सरल्यांत. ते मेजूंक जायना तितले देवदूत परबेच्या दाबाजाक जमल्यात आनी सर्गार नांव दाखल जाल्ली मालगाडी भुरगीं जमातेक एकठांय जाल्यांत. सर मनशाची जडती करतल्या देवा उजीर आनी संपूर्ण केल्ल्या बऱ्या मनशाच्या आत्म्या समकार तुमी उबी जाल्यात. नव्या सोल्ल्याच्या मध्यस्थ जेजूशी आनी आबेलाच्या रक्ता प्रास अधिक अर्थाच्या शेणयल्या रक्ताशी तुमी आयल्यात. देवाचे उतारे. जेजू तुमच्या कांदार घेया आनी म्हजे लागचे शिका म्हणटा सोमी कित्या बळ्यांनी कलत्या काळजा हांव. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्परा तुझे वर्तमान प्रकट करूं म्हजे ओठांनी काळी सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं भगवंत लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका. एक साबताच्या दिसा जेजू फरिसांवाच्या एक मुखेस्ताच्या घरा जेवणाक गेल्ले कडेन सक्कडी ताका पारोत करून आसले. जेवणाका पयलेले सैरे आपणाक पयल्यो आनी वयल्यो बसका विंसून काडटात तें पळोवन जेजू तांचे लागीं एक ओपार दिवन म्हणा लागलो, तुका कोणीय काजाराक आपयत जाल्यार तूं वचून पयल्या जाग्यार बसनाका. एक वेळा तुजे वरणी चड मर्यादेच्या मनशाक ताणें आपयलां जायत. तर तुमकां दोगांकी आपोवणें दिल्लो गोरसो येजमान येवन जागो हाका सोडून दी म्हणून तुका सांगी जाल्यार तुका लज जातली आनी तुवें निमाणो जागो घेजय पडटलें. देखून तुका जेवणाक आपयलां थंय वेताना निमाण्या जाग्यार बस. तर तुका आपोवणें दिल्लो येवन तुका सांगतलो, इस्ता वयर वचून बस. तेदवा सांगाता बसलेल्या सर्ववळ्या मुखार तुका मान जातलो. आपणाकच वर्तो करता ताका देव कलतो करतलो आनी आपणाकच कलतो करता ताका देव वर्तो करतलो. उपरांत आपणाक जेवणाक आपयलेल्या की तो सांगी लागलो, तूं कोणाय की बऱ्या फल्याक आपयतना तुज्या इश्टांक जावं भावांक जावं तुज्या सैऱ्यांक वा तुज्या ग्रेस्त शेजाऱ्यांक जावं आपोवंक वचनाका. कित्याक तुवें आपयले बरी तेय तुका आपयतले आनी तुजें ऋण फारीक करतले. पूण तूं जेवण करताय जाल्यार दुर्बळ्यांक, पांगळ्यांक, तोंट्यांक आनी कुरड्यांक आपय. तर तुजें ऋण फारीक करूंक तांचे लागीं कांय ना म्हूण तुका
संतोश जातलो. नितीवंताच्या जिवंतपणा वेळी तुवें दिल्लें तुका पाटी मेळटलें. देवाचें उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्ती म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, हेची सुवार्ता बोवा पुरब्याच्या विशयांत आटापलेली. जेजू एक लोकांमोगाळ तरणाटो. एक घरा वेतालो, जेवतालो, खातालो, पियेतालो, बरसतालो. खुशाली मानवभाव असो. देखून जायते जण ताका जेवणाक आपयताले, कार्यक्रमाक आपयताले, फंक्शनाक आपयताले. फरी जेवणाचें खंडन तो करतलो जाल्यारय फरी जेव ताका जेवणाक आपयताले, बऱ्या कार्यांक आपयताले. हांगासर एका फरी जेवाच्या घरा बरें कार्य आसलें आनी ह्या कार्याक जायत्यांक ताणें आपोवणें दिल्लें. जेजूकी आपोवणें दिल्लें आनी जेजूय थंयसर गेल्लो. जंयसर जेजू येता थंयसर जेजू कांय ना कांय तरी शिकोवन दिता कडक उतरांची. तो ऑब्जर्व करता. जावं पुरो सिनेगोगान, जावं पुरो देवळान, जावं पुरो खंयच्याय फरी जेवाच्या घरा, जावं पुरो शास्त्राच्या घरा, कोणायच्या घरा गेल्ल्या वेळार तो ऑब्जर्व करता आनी अनितीचें कितें आसा, नापसंदाचें कितें आसा तसाचे उल्लेख करन तो थंयच सांगतालो. आनी थोड्यांक ह्या विशीं दुखतालें, थोड्यांक ह्या विशीं बेजार जातालें, थोड्यांक ह्या विशीं नापसंद जातालें. देखून थोडे म्हणटाले हाका कितें आपयताय. सिमा फरी जेवाच्या घरा जेवणाक आपयल्ल्या वेळार एक पदवारी काय म्हणटा ताका प्रद्वारी स्त्री थंयसर आयली पळया. आनी जेजूक तिणें आपटलें, जेजूच्या पांयां पडली, रडली आनी दुखांनी पांय पुसयले, केंसांनी पुसले, उमो दिलो. हें पुरा करता आसतना फरीजेवाक न्हू मौन भोगलें. फरीजेव म्हळ्यार मंथनाचे मनीस, ते सादे आमचे बरी न्ही, ते एक उंच मंथनाचे रेस्पेक्ट आशिल्ले आनी विशेश गौरव मान आशिल्ले मनीस. आनी असल्याच्या घरा जेजू गेल्ल्या वेळार असली एक नापसंदाची वा नापसंदाच्या सालीची एक स्त्री जेजूच्या पांयांक पडटा, जेजू उमो दिता म्हणटा आसतना तांकां एक मौन भोगलें. आनी जेजू हांगासर म्हणटा हांव आयलां पातक्यांक बाबा घेवं तांक न्ही, दुबळे सदांच तुमच्या मदें आसात, हांव तुमच्या मदें आसचो ना. असलें उलयतना थोड्यांक खंडीत जेजूचो राग आयलो जायस. आनी हांगासर आनी एका फरीजेवाच्या घरा जेवणाक फरीजेवाचो मुखेल तो आयच्या घरा जेजू जेवणाक गेल्लो पळय तो फरीजेवाचो मुखेली. ताच्या घरा जेवणाक गेल्ल्या वेळार जायते सैरे आशिल्ले आनी येवन मुखार मुखार बसताले, मुखार मानाच्या जाग्यार बसताले. आनी हें पळयलो जेजू चिंता मोतींत. हे फरीजेव, हे शास्त्री मुखली बसका आशेतात, मान आसतात, स्थान आसतात. देखून ह्या मनशांक उल्लेख करन जेजून म्हणलें पेंटे सालान तुमकां सकडांनी सलाम मारल्यार बारी खुशी, कार्यक्रमा वेळार फंक्शना वेळार तुमकां मुखल्या बसको दिवन तुमकां मान दिल्यार बारी खुशी. सुनो काडलेले पण तुमी म्हणलें ताणें तांकां म्हणलें. आनी अशें म्हळ्यारी तुमी बरे दोगले न्हेसतात, माथ्यार टोपी घालतात, गोंडे तुमी रंगाळ गोंडे तुमी तुमच्या बावळ्यांक शिरकयतात, सामडाचे पाटो तुमच्या पेंगटा बांदतात. हें पुरा ताणें सांगल्या उपरांत हे शास्त्री, हे फारीजेव ते मुखली बसका घेवचें पळोवन जेजू हांगासर म्हणटा, हांगासर तो एक सांगता. तो कितें म्हणटा, कोणीय तुमकां काजाराक फंक्शनाक आपयती जाल्यार तुमी मुखली बसका स्विकार करनाकात, तुमी पटली बसका स्विकार करा. कित्याक म्हळ्यार तुज्याकी मानाचो सोयरो कोणी आपयलो आसा जाल्यार तूं
तूं मुखार बसलो जाल्यार थंय जागो ना जाल्यार तुका उठयतले फाटी वच म्हणटले आनी त्या मनशा थंय बसयतले देखून सगळ्या मुखार तुका लज जायत देखून तूं फाटी बसशी जाल्यार उपरांत तुका मानान आपयतले हांगा बस बा तुजी बसका हांगा दवरल्या म्हणून म्हणटीत आनी तुका सगळ्या मुखार मान मेळत म्हणून जेजू येवपार सांगता. सोमयान सांगलेल्या उतरां पैकी आमी सडावत पाळचें एक मात्र उरलें गेंचें पडिना. दोंगरा वयलो प्रसंग कोण ना की नाका हें एक अपूर्ब्यान पाळटा आमी. इगर्जेक मिसाक आयल्यार पट्टी बसचें थंयसर कित्याक म्हळ्यार सोमयान सांगलां न्ही निमाणें बस मागीर पाद्र्या पाना पळयचें नेकल्याचें नांव काण न्ही गे मुखार ये हांगा बस तर सकडेन पळयचें कोण आबा मनेस्त मुखार आपयता पाद्र्या आपूण थोड्यांक बँड व्हरून वचचें मुखार न्ही गे आपाक वारी कशी नांव काण मुखार येवन बस म्हळ्यार एक मात्र उरलें कोणी देवाचें उतर अप टू डेट पडलें ना हें पळटात. फंक्शनाक गेल्यार पळया तुमी खंयच्याय मिटिंगा वसा खंयच्याय काजारा वसा पट्टी बसची मुखली चेरां पुरा कालीत पळयलें कालीत सैऱ्यांनी बसची मागीर आपूण एमसीन मुखार बसा पळया मुखार बसा येया. तेंत एक तुळू नाटक दवरला नाटक मैदानान पळया मुखली बसका एक्की खाली आसूं दी पळया पयले वचून बसतात वयलें कित्याक म्हळ्यार बरें दिसचें न्हू नाटक. कांय आमच्या की मुखलो लांब तकले सो बसला जाल्यार ताच्या मांड्याक कुटी घालतात चूर बगत गुलूम बाय बस बगून बसा पिक्चराक वसा बरी बसका जायचें बरें दिसचें स्क्रीन दिसचें न्ही गे मद्दें सायड जाय नजो मद्दें जायचें बरें दिसचें बाल्कनी जायचें न्ही गे. हांगा इगर्जेन पळया आयताराचे मिसा वेळार शेनवाराची इल्ली म्हणी मुखार बसतात आयताराचे कोणी ना पुरा कालीत फाट्टी बरो नासतात मागीर जाल्यार धरणीर बसतात मदीं नाजाल्यार भायर बल्कावन बसतात फाट्टी घेवन न्ही गे. हां बरें म्हणटा सतत उलयतात भुरगे संतोश. वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो देवाची उतर म्हणटा खंय देवाच्या घरांत येतना मुखार बस. नांव जोडचो जागो आसा पळय नांव जोडचो खंय जागो आसा पळय देवाच्या घरान नांव जोडूंक ना. वचपा वचतली मात मुखार बसतात ती वचप बसतात पूण देवाच्या घरान नांव जोडूंक कोणाकय जायना म्हाकाय जायना तुमकांय जायना देखून त्या जाग्यांनी मुखार बसा. खंय पळय नांव जोडूंक आसा थंयसर तुमी फाटी बसा तुमकां मुखार आपयतात मागीर. म्हळ्यार हांगासर जेजू प्रॅक्टिकली बसचे विशयान उलयना तूं खंयी बस पूण सडावत देव तेंपलान मुखार बस देवा दिसचे बरी बस देवान तुका आपटचे बरी बस. पूण हांगासर तुका मेन कितें जेजू कितें म्हणटा म्हळ्यार कलतेपणा सेगूण आसाचें कलतेपणान येत खंयचेय फंक्शन वयताना कलतेपणा वच काजारा वयताना कलतेपणा वच वा खंयचेय जुबले वयताना कलतेपणान वच मरणाचे मिसा वयताय जाल्यार कलतेपणा वच वा खंयच्याय संभ्रम वयताना कलतेपणान वच. तुजो गर्व तुजो अहंकार दवरून वचनाका तुका स्थान मेळचो ना तुका मान मेळचो ना तुका कोणी कॅर करचें ना उडासदोरा. एक फावटी म्हजे वट्टून एकलो मनीस आयलो तो व्हडलो 4 कास आसलोलो आनी आपणाक सकडारी मानून घे जाय म्हणून व्हडलें फंक्शन आसलें देसीच्या मट्टार. हांव वचून मुखार बसलो तो याजक न्ही हांव याजक तो मनीस म्हणजे सांगाता आसलो तोय बसलो म्हणजे सायडीन पुरो पदऱ्या पुत्त आसात सुमार 150-200-300 पदऱ्याप आसा. हे व्हड दिसो संभ्रम व्हड दिसो आनी तो एकलो मनीस आयलो पदऱ्या बसो जबाबदारी आसलेलो त्या मनशाक उठयलें आले सायबा तूं उठ्ठाय चूर फाटी येताय हांगासर पदऱ्यापाक मात बसूंक म्हणालो. ताका सकडा मुखार इल्लें बेजार जालें मागीर उठून गेलो कांय करूं जायना पूण येनातलें जाल्यार कितलें बरें आसलें. थोडे फावटी आमी चिंतचें म्हाका येसय म्हाका बसूं जाय म्हाका रावूं जाय म्हणून देखून थोडे फावटी आमी कितले कालते जाता तितलें भोग वर्ते जाता म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां हांगासर दिता. देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो जेजू म्हणटा तुमी कालते जाया आनी खंडीत तुमकां देव वर्ते करतलो देखून तो म्हणटा आनी एक तो
फकत आईल्या सैऱ्यांक मात्र म्हणना, आईल्या सैऱ्यांक मात्र म्हणना तुमी फाटी बसा, उपरांत तुमकां मुखार आपयतले, स्थान दितले, मान दितले, देखून पयल्या जाग्याक पयल्या पंक्तीक तुमी काच्चाट करनाकात म्हणून. आमच्या फंक्शनांनी आमी फाटी बसता न्ही, जेवणाक उदक दिलें म्हणटा आसतना आमी खंय धांवता, पयल्लें धांवता पयल्लें न्ही. कशें थोड्यांक गुत्त आसा खंय बसल्यार पयली प्लेट मेळटा म्हणून, थोड्यांक पयल्लें गुत्त आसा. देखून खंय कावंटर गेलो म्हळ्यार त्या सायडीन बसचें. एक फावटी विचारल्यार म्हणचें आसा आतां धुयनाय, आतां मागीर जेवण जाल्या उपरांत धुवचें, पयलीं आतां काल्यार धुवचें, कशें आतां धुवंक आसा न्ही, जेवण जाल्या उपरांत धुवचें, आतां धुयचें म्हणना, गांडी गत पुसचें धांवचें जेवंक. तशें जाल्यार जेजू म्हणटा तुमी इल्लेशें फाटीं रावा, भुरगीं आसात, बुकेतलीं आसात, तांकां इल्लो अवकाश करून दिया. देखून जेजू तशें जाल्यार मात म्हणटा आसतना आपयतल्यांक म्हणटा, आपयतल्यांक म्हणटा कितें म्हणटा, तूं कोण्याकय बऱ्या फल्याक आपयतना तुज्या इश्टांक जावं, भावांक जावं, सैऱ्यांक जावं, तुज्या ग्रेस्त शेजाऱ्यांक जावं आपोवंक नाका. हें जेजून सांगिल्लें उगवतात. हांवें म्हणी सांगल्यार म्हाका मारते जाल्ले कानपट्याक. खाले म्हणटाय आमचे भाव भयणी नाकात गे, आमकां शेजाऱ्या नाका गे, इश्ट मित्र नाकात गे, काले उलयताय सैबा म्हणटेत. पण जेजू हांगा सीदा सांगता, कित्याक सांगता, ताका एक उद्देश आसा. आमची एक संवय आसा न्ही गे, पयलीं आदीं आहली न्ही गे, कोणें पुरा काजाराक आपयलां ताचीं नांवां बरोवन दवरचीं, आनी आमकां आपयल्या मात्र आमी फाटीं आपोवचें. जर तर आमकां आपोवना जाल्यार तांकांय आपयना आमी. पयलें गोतालें तुमकां, आतां गोतू ना. आनी आयार दवरल्या उपरांत तांचीं नांवां बरोवचीं न्ही गे. पेद्रामान 100 आनी 1 रुपया दवरल्यात. देखून फाटीं दवरतना 3 रुपया चड, 4 रुपया, 100 आनी 5 दवरल्यार बरो. तितलेंच बरोवन समा बरोवन दवर रे, कित्याक म्हळ्यार तितलेंच फाटीं दिवंक आसात म्हणून. कोणाचें ऋण आमकां नाका. 1 रुपया चड दिल्यार बरो, आमी इल्लेशें चड दानी जाता. देखून कोणाचें ऋण आमकां नाका. तशें एक चिंताप आसलें. देखून आयार आसल्या टायमार सगळ्यांचीं नांवां बरोवन दवरताले आनी कितलो आयार दिला तेंय बरयताले. कोणें आमकां आपयलां तांकां मात्र आमी आपयतले, आपयनातलेल्यांक आमी आपयनातले. एक चिंताप आसलें. आनी असलें चिंताप दवरून येतले लोकां जेजू म्हणटा तुमकां फाटीं आपयतल्यांक आपयनाकात. तुवें बरें फंक्शन करताय जाल्यार, कित्याक म्हळ्यार तुज्या घरा येवन जेवन गेल्लो मनीस चिंता आपणी हाका काही म्हणी एक जेवण दी जाय, आपणें हाका काही म्हणी एक सन्मान करी जाय. कित्याक म्हळ्यार आपणाच्या घरा फंक्शन करना हांकांय 2 पटी मास वाडी जाय म्हणलें एक चिंताप त्या मनशाचें. देखून तो एक संदर्भ सोदून आसता. संदर्भ भुरग्या सुकूम गार्गी वा काजर असो 25 वर्सां जुबल्यो गी, 10 वर्सां जुबल्यो गी, काल म्हण एक सोदून आसता. आनी तसलो एक संभ्रम करता आनी त्या मनशाक आपयता आनी जेवण दिता. जालें अब्बा ताचें एक जेवण दिल्लें, जेवल्ल्याक फाटीं जेवण दिलें सायबा. तसलें चिंताप. आनी जेजू म्हणटा तसलें चिंताप दिवन जेवण दिवच्या बदलाक तुमचो संभ्रम आसतना, जावं बरो काजर, जावं बरो जुबल्यो, जावं बरो कुमगार काय आसतना तुमी कोण पळय तुमकां फाटीं दिवंक शकना, कोण पळय 2 पडी मास खावंक अशें येतात तांकां दिया. म्हणजे दुर्बळ्यांक, गत धरनातलेल्यांक, कुरड्यांक, आंधळ्यांक, पांगळ्यांक, तोंट्यांक दिया. ते तुमच्या नांवी जेवतात आनी तुमच्या खातीर मागतात. आमच्या कुडयळांत जायते आश्रम आसात. आश्रम ओल्ड एज न्ही, आश्रम आसात. आश्रम सांत आंतोनिसो आसलो, प्रशांत निलया, चेसेरो, मदर तेरेसा निवास असले जायते आसात. थंयसर जायते इनमेट्स आसात, स्नेहलया असले पुरो आसात. थंयसर जायत्यांक जेवण स्पॉन्सर करतात. कांय थोडे आसात ते जुबल्यो आचरण करनात, ताच्या बदलाक आश्रमाक जेवण दितात. थंयसर वचून केक करतात, तांचे संगात जुबल्यो करतात, तांचे संगात कुमगाराचें सेलिब्रेशन करतात, तांचे जाग्यार काजराची एनिवर्सरी करतात, तांचे संगात वचून बर्थडे सेलिब्रेशन करतात आनी तांचे संगात जे जेवतात तांकां व्हरतो संतोश भोगता. सगळीं सांगातां मेळून खऱ्या काळजां त्या जोड्या पासून, त्या भुरग्या पासून, त्या मनशा पासून, त्या व्यक्ती पासून मागतात आनी ते व्हरतें बेसांव. हें पुरो आसा जें जाल्यार जेजू म्हणटा तुमचें तें कितें आसूंक जाय, कलतेपण आसूंक जाय. हें कलतेपण आसल्यार मात्र ह्यो संगती 7 दीस वयाय
ओडपण आसल्यार जायना, ओडपण आसल्यार जायना. एकलो ओडी सांगूंक आयिल्लो मनीस म्हाका म्हणटा, फादर म्हज्या गांवांत म्हज्या पुता तितलें काजर ओडू कोणाचें जावंक नजो. कळ्ळें गे, म्हज्या गांवांत म्हज्या पुताचें काजरांतलें व्हड काजर कोणाचें जावंक नजो. कळ्ळें गे, कोणाचें जावंक नजो. देखून टँकरांनी उदक कितें, संभ्रम कितें, कितलीं जनरेटरां, कितलो लायट, कितले फंक्शन, कितले ओपन बार, कोलें जेवण, कोलें बाजून बाजून दिवचें थंयसर, रुमाल रोट्टी, तें रोट्टी, हें रोट्टी, कालपुरा जेवण. आनी ते जेवणाचे आयटम पळयतना पळोवन तो पोट भरता. खंयचें खावचें खंयचें सोडचें म्हणून गोत्तो ना. एक कावंटर वचून 2-2 पीस केले जाल्यार पोट भरना. मागीर उरलें कोणाक? कितलें पूण तितलें कर न्ही, संभ्रम कर न्ही, कुटुंबां समाधान ना जाल्यार, व्हंकले न्हवऱ्या मदें समाधान ना जाल्यार कितें फायदो? सांगा म्हाका. व्यर्थच व्यर्थ, सगळें व्यर्थ. देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीन आमी चिंती जायी, चिंती जायी. तुजो अहम, तुजें व्हडपण तें देवा मुखार चलना. देखून कोण पळय कलतो जाता देव ताका वर्तो करता. देखून कलतेपणाचें जिवीत भोव गरजेचें. कोणाय लागीं तुवें बेसांव मागिल्ल्यांत देवाचे आशिर्वाद जोडून घेताय. कोणा लागीं तुवें सूख करतना सॉरी म्हणल्यांत तूं देवाची कृपा जोडून घेताय. तुजें कांय नुकसान जायना. बघा, देव तुका बेसांवांनी भरता म्हणलें उड आसतवर तूं कलतो जाताय, देवाचें उदर फट जायना, तुका देव ऊंच करतलो. आनी तूं कलतो जायनाय, देव तुका खंडीत धरणीक शेवटीतलो आनी धरणीची धूळ तूं लेवतलोय. हें आमी उडास दवरूंक जाय. देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, देवाचें उतर भोव अपुरबायान आमकां सांगतना हेचे पयलें वचप सिराकाच्या पुस्तकांत. सिराक म्हणटा, कलतो जा, सवळ सर्वेस्पर हुजीर तुका दया मेळटली. कलतो जा तवळ सर्वेस्पराच्या हुजीर तुका दया मेळटली. आनी इब्राहिम बरयलें पत्र म्हणटा, कलतो जा, तुमी सियोन पर्वता मुखार उबी जातल्यात, देवाच्या जेरुसलेमाकार उबी जातल्यात, सर्गींच्या राजांत तुमी उबी जातल्यात, जिवंत देवाच्या शहरांत तुमी भितर सरतल्यात. देखून कलतेपणाचें जिवीत भोव गरजेचें. शिगुणा पैकी श्रेश्ठ शिगूण कलतेपणाचो शिगूण. देखून गोवाक बायलेन कलते जावचें, बायलेक गोवान कलते जावचें, भुरग्यांनी आवय बापाय कलते जावचें, आवय बापायनी भुरग्यां थंय कलतेपणान जियोवचें. हें भोव गरजेचें, भोव गरजेचें. देखून सिराक भोव अपुरबाय म्हणटा, आवय बापायक, मलगड्यांक, देवाच्या मणयाऱ्यांक तुमी कल जावन चला, राधिकाऱ्यांक, राजकारबाऱ्यांक कल जावन चला. आनी कल जाल्ल्यांत आमी कांय सवगडायना. बगार आमी जोड घेता, देवाची कृपा जोड घेता, सियोन शहरांत उबे जाता आनी सगळ्या मनशाचो आशिर्वाद आमी जोड घेता म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता. अब्राम कलतो जालो, देखून ताका आशिर्वादाचो बापूय केलो. आमी कलते जावया, आमी आशिर्वादाची मनशां जावया. तसो कलतेपणान जियेल्लो जेजू पळय. कलतेपणान पिलिपेकारां बरोवन पाऊल बोपर म्हणटा, सैमान तो देव तरी त्या समासपणाक लब्धून रावूंक ना. मनशाचें रूप ताणें घेतलें, दुर्बळ्यांचो दुर्बळ, गुलामाचो गुलाम तो जालो. देखून देवान ताका अती वय ऊंच बारलो आनी दिलें ताका नांव. स नांव आपणास व्हरतें, भगव जय म्हण दिमी, हरियेक दिमी ताच्या नांवाक. न्ही वापरचें. क्रिस्त आमचे पासून मरण पर्यंत, कुर्साचे मरण पर्यंत कालतो जालो. त्या पासो देवान ताका अति ऊंच उबारलो आनी दिलें ताका तें नांव. सर नावा प्रास उत्तीम. पळया, देखून म्हज्या मोगाच्या बाबडीन जेजू कलतो जालो तर आमी कलते जावया. आमी जेजूचे शेगूण आमचे करून घेवया. कलतेपणान सुमयाती वरती सावन सुमयाची कृपा आमी मागून घेवया. आमेन. उबी रावया. तरी एका देवाते आसूल आमचो भावार्थू सारया. सगळीं ओडातड्यान सांगाता म्हणया, सतमानता देवाक सरपदवेदारा बापा
सर्गांनी पितुमेच्या रस्ताराक जेजू क्रिस्ताक ताच्या क्लेस्पुताक आमच्या सुमयाक जो पवित्र आत्म्यावर गर्भे संभवलो ओंकार मुर्येतान जल्मलो 5 पिल्लकांनी कोस सुसले ताका कुर्साल जोडलो तो मेलो आनी ताका निके पिलो तो मेल्ल्या मध्ये देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यान तो परतून जिवान जालो सर्गार सोडलो सर्पदेवता देवाच्या उजव्या बसला तीन तांचव्यांनी मेल्ल्यांची मनस बेगयतलो सत्मंता पवित्र आत्म्या कतोली पुयसबी भक्तांचो एकतार पातकाचे मोक्षणे कुडीचे जिवंतपण सस्ताचे जिवीत आमी सर्व देवाची बरगी कलतेपणाचो शिकून रुता करना देवाक आनी पेल्याक कलतेपणाचे जिवीत आमी जिवन आमची जिवीत सोम्या समर्पूंक जायची कृपे देणी ह्या मागण्या मुखांतर आमी जोड घेवया. बापा पवी सभेच्या वडिलांनी कलतेपणान आनी बोळ्यापणान तांचे ताब्यान आशिल्ल्या लोकांक चलयशे आनी सोम्याच्या मोगान गुर्त जायचे आदार लाभय म्हूण मागता हांव. जबाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमची मागणी ऐक. आमचे अधिकारी आनी लोकप्रतिनिधी तांच्या ताब्यान आसच्या लोकांक शांती समाधान चलोवंक भ्रश्टाचार हिंसा आनी क्रूरपण निवारूंक क्रमांकेशें कुरपा लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या कश्ट अणवारांत पिडे समस्यांनी तुज्या पुता जेजूची देख घेवंक उजवाड लाभय आनी तांकां बरी भलायकी दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. कुटुंबा जिणेंत कलतेपण आनी बोळ्यापणाच्या शेगुण्याचो पोस करूंक आनी कुटुंबांत एकवट आनी मोग वाडोवंक मिनासडच्या कुटुंबाच्या संद्यांक पवित्र आत्म्याचे मजत लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या युवाजनांनी आनी भुरग्यांनी विविध तराच्या ताळण्यांनी संपूर्ण कंगल जाताना तुज्या पुताचे आदर्श घेवन तांचे जिणेंत जय तापणावंक तुजो आदार दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. येवकारिस्ताच्या मेजा बोवारी हजर जाल्ल्या आमी सर्वांनी गर्व हंकार वयलो स्नान मान हांव आनी म्हजे म्हणले चिंता सांडून कलतेपणान जिवंक जाय आसली कुरपाणी लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. सांजू देवाक समर्पिल्ल्या पिरगजीच्या आनी पुणशतेच्या उदरगते खातीर दान दिल्ल्या समेस्तांचेर तुजो भरपूर आशिर्वाद घाल. तांच्या वावणटीचो आनी दानाचो फळ ह्या तेश्ट मापान तांकां मेळोसो कर. सांगातास ह्या पुणतळाच्या हाती धरिल्ली सगळी येवजणा लोकांच्या उदारपणाच्या सहकारान आनी कुमकेन शाबितायेन पंथाक पावय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. एक पुर आमी दोळे दामप्या आमच्याच खासगी गरजां खातीर मागया. जे ते सवा खातीर आमी एम इस्पेटे येता त्या त्या सवा खातीर मागया. जे गरज्यो आमकां जाय आमचे ते सवा आसात ते संपूर्ण जावचे पसोत मागया. जे कोण मागतान बसयला तांचे पसोत आमी मागया. आमच्याच कुटुंबाच्या भुरग्यांनी येवजणांनी कलतेपणान जी अशें मागया. कोण पळय आमच्या कुटुंबांत कलते जावन नांत पाटी उलयतात राग दवरतात अंकारान भरल्यान गर्वान भरल्यान तांच्या परिवर्तना पासून तांत्या कालच्या जिविता पासून आमी मागया. सर्गींचे भोवमुगाळ बापा तुजे मुखार उसारलेली आमची मागणी देन स्वीकार करी. संवसारी जिविताच्या पैणार आसतना तुज्या पुतान ह्या संवसारांत कलतेपणाचें जिवीत आमकां आदर्श जावन दिलें. त्याच कलतेपणाच्या जिवितान आमची देख घेवन आमचे जिवीत कलतेपणाचें जावंक आमकां तुजो आदार दी म्हूण मागता हांव. हे आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. पान संको 122 सी 37. सर्व आमचे मोगाळ उदारपणा दिला तो काणीक साबून तुका दिता मानून तुगे दयाळ बाबा घाल तूं तांचेर तुजे बेसांव कितें आमचे संवसारांत आसा जर कितें तुवें विसरलें
भेटयता आमकां ह्या बलिदानान तुवें दिल्ल्या सगळ्या देण्या सोबेन सर्वस आमचे मोगाळ बाबा काणीक सावन तुका दिता मानून तुगे दयाळ बाबा घाल तूं तांचेर तुजें बेसार. म्हज्या भाव भयणींनो म्हजें न्ही तुमच्या हातांतलें पवित्र बलिदान सत्पदवेदा देवा मानतात असलें जावं म्हण मागाती. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमीक आमच्या अन्याक्या पयसाच्या दुवाक सर्वेस पोर मानून घे. जिवा देवा आमच्या भोवमुगाळ पवित्र बापा जेजूच्या कुडी रक्ताच्या बलिदाना वरवीं तुजो आशिर्वाद आमचे वयर देवा आनी तुजें जिवीत आनी पवित्रताय संपूर्णायन आमकां फोवो जावं या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस पोर तुमचे सोबे आसों तुमचे सोबे आसों आमची काळजां उबारुया. आमी ते सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी ससनाच्या देवा सर्व कळींनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या बरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो काय दोनी तिसवांनी आमच्या फायद्याचो. पातकी मनशाची दया करून ताणें अवकारी मर्यादान जल्म घेतलो. कुर्साचें मरण सोसून ससाच्या मरणांत ती आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जावं सासणाचें जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सर्व दळबारां सांगाती तुज्या महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. Poet, 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 darbarazo serves por tu. सर्गनी संसार भरला तुझ्या वैभवा तुझ्या वैभवा. उंचगी तुका जय उंचगी तुका जय उंचगी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय 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 जय. उंचगी तुका जय उंचगी तुका जय उंचगी तुका जय. पवित्र घडी आमी संभ्रमता भावांनो भयणीनो कलतेपणान हे पवित्र रितीन भावार्थान आमी वांटेली जावया. बापा करू सुतो पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची जय तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून ही दिनी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमये जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत आपल्या सुकुशेन कस्टमरान ससूंक आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या असे सांख दिलो आनी म्हणे हो तुम्ही समेस्त घेयात आनी कयात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेसपरी जेवण जात आसतना खाल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याचे सांख दिली आनी म्हणे तुम्ही समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेत ही म्हज्या रगताची काल्स नव्यानी सासणी कराराचें रगत पातकाचें बक्षणें मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात.
Bawata songgut pergetuya Jesu melo Jesu जीवन झाला Jesu नव्याने तुलू Jesu melo Jesu जीवन झाला Jesu नव्याने तुलू बाबा जेजूच्या मरणासोनी पुनर्जीवनपणासोनी भक्तीपणी उडास करता आणि ह्यो जिवीत सोडून आणि सोडूनची कालस तुका समर्पिता तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फवकलीन देखून आमी तुका दिन वसता आनी जेजूची कुडा रग सेवतेल्या आमी समेजता पवित्रत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा आखे प्रितमेचेर विस्तारलेली तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर फ्रांसीस आमच्या पापा सेवा पीटर पौल आमच्या गवळी बापा आनी सगळी यासकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरो सोदून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूळट कर तांकां तुजी इश्टगादी अंतरलेल्या समेस्तां तुजे परचडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता अवकार मरे देवाच्या माया संगती ती सपती बागे वजूसे बागे धर्मदूता बागे उजूतात देवानी सर्व काळी तुका मानवल्या ते सगळे भक्तां बराबर सस्ताच्या सुखांत आमकां वांटोदी तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सुडवंदराची आचना मतीन दवन ताणें शिकयलेल्या मागणी भक्तीन सांगता आमी मागया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारान जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे एसलेल्या आमचिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणें पडूंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतली विघ्नांतल्यान वरांतली पिडेशिडेंतली आमकां निवार दय करून जिवितां समाधान संतोष आमकां दी सर्गीचे भाग आनी आमचे सुडंदरा जेजू क्रिस्त जेणे बरोशान अतरेक दिल्यांक आमकां तुज्या उदारका कुळतीने सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सुमी जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदूतां मळी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या वावरताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिने कोटान सांबाळ तूं जेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं माया मोगसो निकालतेपण असो शेगूण जावन एकामेकाक आमी शांती दिवी संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी पळया इजून सचिवंत देवाची शिडी आम्हा समेस्ताच्या मोगान बरो मनीस जावन ह्या संवसारी आयिल्ली देव तरी ते समाजपणाक लब्धून रावूंक ना कलतो जाली मनशाचें रूप घेतलें गुलामाचें रूप घेतलें खुर्साच्या नालिसायचें मरण आपणाचें करून घेतलें तरी देवान ताका ती उंच उबारली ह्याच प्रमाणे आमी कलतीन जायसय तवळोय आमकांय देव उंच उबारता म्हूण शिकयता ती शिडीचे जेवणाका पयलेली आमी सर्व सुभागी सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें भाग म्हाका फावो ना पूण तुजे कसुत्रान म्हाका बरी भलायकी मेळटली केलो म्हाका तुमी काम दिले आनी लोक येतना पिये दिले म्हज्या नाना बाबान तुमी कितें केलें तेच म्हाका तुमी केले म्हज्या ल्हाना भयणी तुमी कितें केलें तेच म्हाका तुमी केलें
एकामेकासो तुम्ही मोग करा आणि मुझे सोवे एकवटान राहा संसारावर मुझे काम तू पुकारून बोरा मुझे करे पोटला तरसाया हांव बुकेलो म्हाका तुमी गावंक दिले हांव तानेलो तेन्ना पियेवंक दिले म्हज्या ल्हाना बाबांक तुमी कितें केलें तेंच म्हाका तुमी केलें म्हज्या ल्हाना भणी तुमी कितें केलें तेंच म्हाका तुमी प्रार्थुया. प्रितेच्या आमच्या भोवमोगाळ बापा सर्गेच्या जेवणात तूं आमकां दादोशी केलें मोग वाडोवंक दिल्ल्या ह्या जेवणान आमची काळजां प्रिती मोगान तेर जावं आनी तुजे सेवा मागून मोगान आमी करच्याक आमच्या भाव भयणीची साकरीक कलतेपणान करूं आनी आमची उमेद ह्या दिशेन सडत वसूं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोवे आणि सर्व पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. वसून या जीवन क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. ಪಾನ್ಸಂಕೋ 305 ಓ 15 बगीन गुरुसाचे गुरुवेनीवर आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. मोगाचेनो तुमी जाणात सांजुदाच्या पुणतळ भोव पवित्र तळ तुमची ते सवां तुमची विनवण्यो सगळ्यो तुमी घेवन हांगासर येतात वा वॉट्सॅपा मुखांतर मेला मुखांतर धाडतात आनी आमी तुमचे खातीर निरंतर मागता. कोरोनाच्या आकांताच्या काळात ताव निदळ पर्यंत निरंतर आमी तुमचे खातीर मागून आसा आनी खंडी जायते बरेपण तुमकां फोव जालां. ह्या बरेपण स्वरूपकार जावन ह्या पुणतळ सुमोग करूंक तुमकां उलो दिता. ह्या पुणतळार जायते प्रगतीची कामां जावची आसात तांकां तुमचो भरपूर सहकार आमी आशयता. फुल्ली फुलाची पाकळी दिवन आमकां कुमो करा म्हूण विनंती करता. आमची इस्कलाचो वावर जावंक आसा ह्या पुणतळाचे मेंटेनन्स आसा हे सगळे तुमच्या उदारमनाचे कुमकेन मात्र आमकां साध्य जाता. देखून फुल्ली फुलाची पाकळी दिवन आमकां कुमो करूंक तुमचे लागीं विनंती करता. हांगासर डिस्प्ले केल्ले अकावंट नंबर आसा ताचेर तुमी तुमची मोगाची काणीक धाडून दिवयेत. हांगासर म्हजे नंबर आसा ह्या नंबराचेर तुमी म्हाका फोन करन तसो विवार तुमी जोडून घेवयेत. तुमकां सुमेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा. देवाची भरपूर आशिर्वाद मागता. आमी सदांच तुमच्या खातीर मागता. तुमी आमच्या खातीर म्हाका विनंती करता. तुमकां देव बरें करूं.